नमस्कार येवकार. गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आधी हेडलाईन्स. पणजे JERCचे सुनावणीक लायटीचे दरवाडीक गोवा फॉरवर्ड. काँग्रेसीचो विरोध. 200 कोटीची बिलां आदी वाशील करात. बिलांक व्यावसायिक चार्ज करपाच्या पर्याय. फाल्यां मडगांवां सुनावणी. भारतीय टुरिस्ट सेलिब्रिटीजो मालदीव बॉयकॉट. प्रधानमंत्री आड पोस्टांचो निषेध. इज माय ट्रिपाचे चलो लक्षद्वीप. GTDC म्हणटा गोंयांत येवकार. TTAG म्हणटा आदी दर्या देगो नितळ करात. संजीवनीचेर निर्णय घे मेरेन आझाद मैदान सोडचे ना. गोमंतक उस्कार संघटना आक्रमक. विरोधकांचो तेंको. मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वतना एक्टिव्हिस्ट. उस्कारांक पुलिसेन उखल्ले. सभापतीन सरकार पक्ष आनी विरोधी आमदारांक प्रश्न विचारपाची समान संद दिवची. नाजाल्यार येता त्या विधानसभा अधिवेशनाचेर बहिष्कार. विरोधकांची शिटकावणी. 2 तारखेसावन अधिवेशन. टायट ड्रायव्हरां उपरांत कदंबात लिकर ट्रान्सपोर्ट. सोऱ्याची तस्करी करता म्हूण तेलंगण एक्सायजान कदंब केली जप्त. दोगांक धरले. 70 बाटल्यो जप्त. कदंब म्हणटा दोगूय सस्पेंड. बिल्किस बानो सामुहीक बलात्कार. फामिलीचे हत्येचे केशींत वेळे आदी प्रेझांवांतल्यान सुटिल्ले 11 जाणांक सुप्रीम धपको. तांकां सोडपाचो गुजरात सरकाराचो निर्णय रद्द. गोंय टुरिस्टीक राज्य. ड्राय फ्रूट ते लिकर मेरेन लूट असल्यानी टुरिझमाक मार. मुख्यमंत्री उलयलो. वजन माप खात्याचो गिरायकां खातीर क्विक रिस्पॉन्स नंबर लॉन्च. पणजे JERCचे सुनावणीक लायटीचे दर वाडीक गोवा फॉरवर्ड. काँग्रेसीचो खर विरोध. 200 कोटीची पेंडींग बिलां आदी वाशील करात. टुरिस्ट बिलांक व्यावसायिक कनेक्शना प्रमाण चार्ज करात म्हूण पर्याय. चीफ इंजिनियर म्हणटा गोंयची कॅपेबिलिटी 700 मेगावॅट. कॅपॅसिटी 2000 मेगावॅट. रिकवरी चल्ल्या. फाल्यां मडगांवां सुनावणी. 7 ते 13% टॅरिफ वाडीचो सरकाराचो प्रस्ताव. पणजे JERCचे सुनावणे वेळार लायट दरवाडी गोवा फॉरवर्डाचो विरोध. पेंडींग बिला पयलीं रिकवर करात मागीरूच दरवाड करात म्हूण मागणी. More than 200 crores of arrears are pending to be recovered. If 84 crores is a gap, this can push for next 3 years if government recovers its arrears. आणि जे 200 कोटी जर रिकवर केले 3 वर्सां जावचे ना, मागीर 3 वर्सांनी इलेक्शन येतले आनी वाडोवचे ना, मागीर मुखार पडलेले आनी. So government has to stress, commission also has to stress, tell the government to recover these dues. काँग्रेसीचो अमित पाटकर म्हणटा सरकारान सगळे पेंडींग बिलां पयलीं रिकवर करची. हाय एंड बिलांक घरगुती वीज कनेक्शनाच्या जाग्यार व्यावसायिक कनेक्शनां दिवची. 150 to 160 crores which is due, which the department has failed to recover. ट्युरिस्ट गाडयेन मोखून लायटीचे खांबे मोडटात. तांच्या कडच्यान रिकवरी जायना. एक खांबो 1,70,000. ते पयशे रिकवर करचे म्हूण गोवा कॅनाचो रोलँड मार्टिन्स मागता. We had to have a case filed by a consumer to point out that recovery is not taking place. An ordinary pole knocked down by a tourist cost about 1,70,000 to the department. The more fancy poles which are in Donapal, it can go up to 2.5 lakhs, 3 lakhs. Now my concern is if you just take this one example and the data that is getting generated every month on the recovery that has not happened division wise. लायटीचो चीफ इंजिनियर स्टीफन फर्नांडीस म्हणटा गोंयची कॅपेबिलिटी 700 मेगावॅट आनी कॅपॅसिटी 2000 मेगावॅट. पेंडींग बिलांची रिकवरी चल्ल्या. वीज खात्याकडे येतात तातूंतले 95% कागाळी खंय फेक. फाल्यां मडगांवां सुनावणी. 200 megawatt is a capacity, but the capability of today's line is not more than 700 megawatt. Capability and capacity is different. Capacity may be 10,000, that doesn't mean we can draw 10,000. 95% of the companies we get fake.
and lot of time is spent on that. After 15 days we get notice. In any month there will be areas. That doesn't mean that the areas are continued. We disconnect. If any such person is there, you put an RTI any time of any year, you will get ideas. Areas are there, but those same areas have recovered. Yes, it is recovered, and now we do not allow anybody. Yes, we used to do before. We used to give installment. We used to do a lot of things. Today also we give installments by seeing the case, and only once. If the person is a defaulter, second time also we don't. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. भारतीय सेलेब्रिटी टुरिस्टांचो मालदीव बॉयकॉट. प्रधानमंत्र्या आड घाल्ल्या पोस्टांचो निशेध म्हूण इज माय ट्रिपान मालदीवची फ्लायट बुकींग रद्द केली. आतां चलो लक्षद्वीप. बॉलिवूड स्टार, मॉडेल्स, क्रिकेटरांचोय प्रधानमंत्र्याच्या तेक्याक हॅशटॅग इंडियन आयलँड्स. GTDCचो चेअरमॅन म्हणटा टुरिस्टांक गोंयांत येवकार. TTAG म्हणटा आदी गोंयच्यो दर्यादेगो नितळ करात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आडचे पोस्टांचो निषेध म्हूण बॉयकॉट मालदीव. इज माय ट्रिपान थंयच्या सगळ्या फ्लायटींचे बुकिंग रद्द केले. आता चलो लक्षद्वीप. हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे. अब वो इस माय ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे. जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया है कि हमारे पास में मालदीव से भी बेहतर लोकेशंस है. लक्षद्वीप की जैसी उन्होंने हमें वीडियोस दिखाई, उनके पिक्चर्स दिखाए. हम खुद लक्षद्वीप जा चुके हैं पास्ट में और हम दोबारा लक्षद्वीप जाने वाले हैं. और हम बाकी एयरलाइन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाए लक्षद्वीप की, दिल्ली से, बॉम्बे से, बैंगलोर से. और हमने इस बार ट्रिप पे 5 नए पैकेजेस भी लाइव किए हैं लक्षद्वीप के प्रचार में. बॉलिवूड सेलिब्रिटींचोय बॉयकॉट मालदीव. प्रधानमंत्र्याच्या समर्थनाक तांचे हॅशटॅग इंडियन आयलँड्स. TTAG म्हणटा गोंयांनी आपल्या दर्यादेगांची मार्केटिंग करची, मात दर्यादेग नितळ राखपाची गरज आसा. प्रदूषण जावंक जायना म्हूण लक्ष आसचें. We have to market it ourselves. We also have clean beaches, and we have to increase our standards of cleaning. And एक जे टुरिस्ट जेन्ना वयता तेन्ना पांयान बॉटल लागता, काचीची हे वयता भितर. प्लस सी वी फायंड पोल्युशन इन द सी. which are basics which we are talking for years together. And I think आता टाइम आयला की आमी त्याचेर एक्चुअली लक्ष ठेवचें, स्पेशली इन द नॉर्थ गोवा. द नॉर्थ गोवा बीचीज आर गेटिंग डिटोरेटेड बिकॉज ऑफ द पोल्युशन. आनी आतां पूण पाणयेन वयतलो ताका ग्रिसी फील जाता म्हणून आयकलां. सो बेसिकली वी नीड टू लूक इन टू द थिंग एंड करेक्ट अवर सेल्फ. बिचार पांयान इफ यू आर गोईंग टू बिचार वयता जाल्यार लोकांक कांची लागता. It may not be at all the beaches, but certain beaches we are having this type of issues which tourists complain. GTDC चेअरमॅन गणेश म्हणटा मालदीव बॉयकॉट करून टुरिस्ट गोंयांत येता जाल्यार सगळ्यांक येवकार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. संजीवनीचेर सरकार निर्णय घे मेरेन आझाद मैदान सोडचें ना. गोमंतक उस्कार संघटना आक्रमक. सरकारान संजीवनी विशीं भुमिका स्पश्ट करची म्हूण उस्कार आनी एक्टिविस्ट मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वताले. पोलिसांनी आडायले. एक्टिविस्टां बरोबर कांय उस्कारांकय उखल्ले. आझाद मैदानार परत हाडून जोडले. विरोधी पक्षाचोय आंदोलनाक तेंको. संजीवनी साखर कारखानो परत सुरू करात म्हणून गोमंतक उस्कार संघटना तेमाक संजीवनी साखर कारखान्या भायले बेमुदत आंदोलन पणजे आझाद मैदानार पावले. फॅक्टरीचे बसलेले आम्ही धरणे धरून कितें आमकां इथोनॉल प्रकल्प जाल्लो जाय म्हणून, कित्याक सीएमान आपल्या तोंडान सांगलेलें आपूण करून दितलो म्हणून. त्या प्रमाणे आमी सगळ्या शेतकऱ्यांक सांगून आमी सगळे खूश आसले. तर आतां आमकां कांयच कळना फॅक्टरी चालू जातली काय ना म्हणून. तेन्ना आमकां सांगलें की तुमकां 5 वर्सां भितर कम्पेन्सेट करता. हेजे फुडें सरकारी फॅक्टरी चलोवपाना, पूण PPP तत्वाचेर तुमकां एक प्लांट डेवलप जातलो आनी तुमकां ऊस घालपाक पर्याय मेळटलो. अजून आमकां कांय मेळना आनी हो आमकां हार्वेस्टिंग टायम. आमकां परत लागण करपाक तो ऊसा कडेन आमी रावप काय ना. आतां आमकां परत आमी जेन्ना आतां हेणें सांगलां आमी पार्टी हाडली चलोवपी 1.25 crores दिवपाक. ती पार्टी येता तें जाल्यार विथीन 1 month आपण रिटेंडरींग करता आनी तें ताब्यान दिता म्हणून. आतां 3-4 म्हयने जाले, पूण सरकारान आमचो अंत पळोवचो न्ही. आमकां हितूंतल्यान मोकळे करचे. हय ना बाबा शुगर फॅक्टरी जायना, इथोनॉल जायना, स्पश्ट सांगचें. आमी हांगच्यान आत्तां वचपा तयार आसा. ताणें सारकें सांगचें आमकां हें जावचें ना म्हणून. कित्याक सांगना? उस्करांच्या आंदोलनाक विरोधकांचोय तेको. विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा सरकार शेतकऱ्यांचे न्ही बिल्डर लॉबीचे.
विधानसभेन जेन्ना हे शेतकार आयिल्ले त्या वेळार आमी हो प्रश्न विधानसभेन घातलेलो आनी मुख्यमंत्रीन तांकां एक उतर दिलोलें की ताबडतोब हे इथेनॉल प्लांट तो चालू करपाक प्रयत्न करतलो म्हणून. आज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 6 म्हयने जाता, कांयच हेजेर ना. फकत ह्या BJP सरकाराक गरीब लोकांचे पळोवंक ना. दे आर ओन्ली इंटरेस्टेड इन द रियल एस्टेट लॉबी. आज सांगपाक खूब वायट दिसता आनी दुख्ख जाता की हे BJPचे सरकार म्हणटा ते फक्त शेतकऱ्यांक आनी सामान्य बारीक गोंयकारांक काबार करपाक उठला. सो हे सरकार फक्त करप्शन, फक्त पयशे खावपाच्या दृश्टीन वावर करता. मजगती दनपार मेरेन सरकारान कांय निर्णय घेवंक नाशिल्ल्यान आंदोलकांनी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचपाचे थारायले. मात पुलिसांनी अर्द्यारूच आडयले. मुख्यमंत्री म्हणटा आंदोलन करपाची गरज ना. टेंडर येता बेगिनात बेगीन. हेच्या पयलीं ते खंयचे दुसरे प्रायव्हेट टेंडर हेच्या पयलीं 2दा काडले पूण मेळूंक नाशिल्लो. परत एकदा टेंडर काडटा तांकांय सांगलां एप्लाय करूंक लागा. सरकार की ना सुरू करपाचें, तांकां आंदोलन करपाची गरज ना. तांचे पयशे तांकां सुशेगाद मेळात. 3 वर्सांत तांकां भरपूर पयशे मेळ्ळा. सुशेगाद घराडे बसोन पयशे मेळ्ळे आहा. तशें तांकां पयशे मेळटले 2 वर्सां उरल्यार कांय चिंता ना. आतां बेश्टेच हांगासर शो ऑफ करपा खातीर येयल्या. पयशे मेळा जाल्यार तांकां शेत तांकां ऊस करिनासतना 3 वर्सां पयशे घेतल्या तेंच्यांनी. भरपूर पयशे घेतल्या आसतले ते म्हाका खबर ना. आतां टेंडर येतले 2-3 दिसां भितर टेंडर. पण त्यांचे म्हणणे आहे की तांकां पयशे नाका, तांकां फॅक्टरी चालू जाले मरे. पयशे नाका म्हटलं मरे तांच्यांनी. बरी गजाल. आंदोलक म्हणटात जो मेरेन निर्णय दिना तो मेरेन आझाद मैदाना वेल्यान हलचे ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सभापतीन सरकारांतल्या आमदारांक आनी विरोधी आमदारांक प्रस्न विचारपाची समान संद दिवची, ना जाल्यार येता त्या विधानसभा अधिवेशनाचेर बहिष्कार. विरोधी आमदारांची शिटकावणी. काँग्रेसीचे CLPचे बसके उपरांत विरोधी आमदारांची एकठांय बसका जाली. फुडले 6 म्हयने अधिवेशन आसचें ना तेन्ना 5 दिसांचें अधिवेशन पावचें ना म्हूण विरोधकांनी आवाज चडयला. 2 फेब्रुवारा सावन विधानसभेचें अधिवेशन. 6 months this is a session now for the next 6 months in this coming year, in 2024. So 5 days of business for 6 months. This shows that basically the BJP is rattled, or the ruling dispensation is rattled of the opposition. जे oppositionाक एक question मेळटालें आनी rulinगाक एक. ही प्रथा जी आहली, last time also it was there. One question to be taken as lots from the opposition, one from the ruling. They have, we are of a strong opinion, and our sources informed us that now they have stopped that, and all of us have decided that if this is true, and we will write to the Honorable Speaker today, that if this प्रथा जरी तो तेमी मुखार वयली दादागिरी हुकुमशाहीची जाल्यार we will boycott the coming assembly. एक कन्व्हेन्शन हाडलें की एक क्वेश्चन आमकां, एक क्वेश्चन तांकां. Ruling party does not have to ask question. The house belongs to the opposition. This is the concept in democracy. प्रश्न कोणी विचारप, ओपोजिशनान प्रश्न विचारप. रुलिंग पार्टी प्रश्न विचारले जाल्यार ते तियात्र जातले. इट जस्ट तियात्र जरी बरें, तियात्राक तरी स्टोरी आसता. हाका स्टोरी ना. इट इज जस्ट लायक मॅच फिक्सिंग करून तुमी उलयतात. तो अर्थ जातलो म्हणून हे ताणें उलयल्लें आहा की आमकां हे हाजेर तुमी पुश करूं नाकात. सो एजेंडा पे एजेंडा, मगर उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है. दैट इज द होल प्रॉब्लम ओवर हियर. सो 14 मीटिंग विल हैपन, बट जे मिटिंगेक आयिल्ले अजेंडा, तो अजेंडा सक्सेसफुल कितकोन मुखार इम्प्लिमेंटेशन जावचो, दिस इज ऑलवेज a question mark with this government. It is same like assembly sessions. All assurances given on the floor of the house are same to be repeated. जे फकत एश्युरन्स घेवन येयल्यार पुरो, ते एश्युरन्स फुलफिल जायना आमगेले. 3:1 जो आता म्हणटा 3:1 एक ऑपोजिशनाक एक बसून मेळलो गॅरंटी ना. ही परिस्थिती आसा. तशी आमी रेझोल्युशन्स आता OCIचो जो इश्यू आसा, जो ड्युअल सिटीजनशिपाचो इश्यू आसा, आमच्या मतदारसंघाचो गोंयांत सामको इश्यू हर्ट जाता तो सामको लागता. कारण खुबशे जे आमचे गोंयकार आसा भायल्या राष्ट्रांत आसा आनी OCI खुबशे होल्डरूय आसा. टायट ड्रायव्हरां उपरांत कदंबाचो आतां लिकर ट्रान्सपोर्ट. सोऱ्याचें स्मगलिंग करता म्हूण तेलंगण मेदक एक्सायजान कदंबा जप्त केली. कामकोळे तेलंगणा चॅकपोस्टाचेर जाल्ल्या कारवायेंत गोंय हैदराबाद रुटावेल्या कदंबांतल्यान सोऱ्याच्यो 70 बाटल्यो जप्त. उल्हास श्रीधर आनी आबासाहेब राणे म्हणटा त्या दोगांक धरले. बाटल्यो खंय मायज रेटींग विकपाचे.
सोऱ्याची स्मगलिंग करता म्हूण तेलंगणा मेदक एक्सायजान कदंबाचेर कारवाय केल्या. ह्या कदंबांतल्यान मोठ्या प्रमाणात सोरो व्हरता म्हूण तांकां टीप मेळिल्ली. ते प्रमाण कामकोय तेलंगणा चेकपोस्टार तांणी कदंबाची झाडां झडती घेतली. तांकां वेगवेगळ्या प्रकारच्या सोऱ्याच्यो 70 बाटल्यो मेळ्ळ्यो. तांची रेट सुमार 1 लाख जाता. एक्सायजान उल्हास श्रीधर आनी आबासाहेब राणे हांकां धरला. गोंयांतल्यान बेकायदेशीर सोरो हाडपाचें ना म्हूण तेलंगणाच्या एक्सायजान गोंयच्या आनी तेलंगणाच्या सगळ्या टूर ऑपरेटर्सांक तशेंच बसवाल्यांक खंय पयलींच सांगिल्लें. प्रुडंटान कदंबा महामंडळाक गाठलो. दोनूय कर्मचाऱ्यांक खंय सस्पेंड केला. कदंबा कडच्यान तांचे पावण्यार खंय तपास चल्ला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बिल्कीस बानोचे केशींत गुजरात सरकारांनी वेळे आदीं सुटिल्ल्या 11 जाणांक सुप्रीम धपको. सगळे परत आशिल्ले तशे जेलींत. तांकां मुजती आदीं सोडपाचो अधिकार गुजरात सरकाराक ना. बानोची याचिका सारकी. सगळे दोशी 2 सप्तकां भितर परत जेलींत म्हूण सुप्रीम कोर्टान सांगलां. बिल्कीस बानोचेर सामुहीक बलात्कार आनी फामिलीच्या 7 जाणांची हत्या केल्ली. गोंय हें ट्युरिस्टीक राज्य. ड्राय फ्रूट ते लिकर मेरेन लूट. पर्यटकांक लुटल्यार कागाळ खंय करप हो मोठो प्रस्न. असल्यांनी गोंयच्या ट्युरिजमाक मार. आतां तशें जावचें ना. थळाव्यांनी जावं ट्युरिस्टांनी वजन माप खात्याच्या क्विक रिस्पॉन्स नंबरार कागाळ करूंक येता. क्विक रिस्पॉन्स सर्विसेचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. लिगल मेट्रोलॉजी खात्याचो क्विक रिस्पॉन्स नंबर मुख्यमंत्र्यान लॉन्च केलो. गोंय ट्युरिस्टीक राज्य. ड्राय फ्रुट्स ते लिकर मेरेन ट्युरिस्टांक फटयतात. तांचो गोंयच्या ट्युरिजमार परिणाम. मुख्यमंत्री उलयलो. आतां कोणूय कागाळ करूं शकता. नंबर 9403 301977. पेट्रोल पंप डीलर्स तांच्या कडेन कायम डिपार्टमेंट आमचे डील करता म्हणून तांकां कंटिन्युअसली हे डिपार्टमेंट खबर आसा. बट खास करून वेट्स अँड मेजर्स अँड पॅकेजींग कॉमोडिटीज ह्या 2 सब्जेक्टान सातत्यात रेट मारली काय लोकांक याद येता की लिगल डिपार्टमेंट कितें तरी लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कितें तरी आसा म्हणून. बट तें न करता कंज्युमरांक फटोवचो न्ही हाज्या खातीर सातत्यात वेगवेगळ्या विशयाचेर विशेश करून गोंय ट्युरिस्टीक स्टेट असल्या कारणान आमी म्हणटा की ड्राय फ्रुट्स पासून लिकर पर्यंत ह्या वेगवेगळ्या गजालींनी सातत्यात कंज्युमरांक फटयले वता. आनी ते फटोवचे आनी फटयले जाल्यार कोण सहसा कंप्लेन करपाक वचना. पाड पडू थंय म्हणून सोडून वता. एक मायंडसेट आसा. बट ताजो लाँग रन इम्पॅक्ट गोंयचेर जाता, ट्युरिजमाचेर जाता. तो जावचो न्ही म्हणून आज आमी नंबर लॉन्च केला जाचेर कोणीय येवन ताची कंप्लेन करची. एटलिस्ट टॅलिफोनिकली कंप्लेन दिवची, वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडची किंवा मेल करचो. कोणे कायदो मोडचो न्ही, आंगार ओडून घेवचे न्ही म्हणून लिगल मेट्रोलॉजीचो उलो. Moment there is an infringement, moment there is non-compliance to rules, and moment there is cheating, then the inspection turns into a booking. हे booking कोणे घेवचे नाय. सगळे laws, rules, regulation पाळचे. This is the aim of this department. It is not just we go and so we have in fact fixed targets per month on inspections. Because trade and commerce and service industry in Goa has increased by leaps and bounds. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. देशांत 12 राज्यांनी मिळून 682 JN.1 कोविड केशी. गोंयांत केशी सध्या कंट्रोलांत. फाटल्या सप्तकांत JN केशीचे लिस्टांत गोंय टॉपार आशिल्लें. आतां 4थ्या सुवातेर पावलां. शेजारचे कर्नाटक सगळ्यांत फाटीं घालून 199 केशी सयत टॉपार. केरळांत 148 केसी, महाराष्ट्रांत 139, गोंयांत 47ाचो आंकडो आसा तसो आसा. खासा रिपोर्ट. देशांत 12 राज्यांत मेळून 682 JN.1 केशी नोंद जाल्यात. गोंयांत केशी नियंत्रणात. फाटल्या सप्तकात 47 केसी सयत टॉपार आशिल्लो. आतांय 47 केसी दिसतात. मात गोंयच्या शेजार राज्यांनी केशी देमायज वाडपाक लागल्यात. कर्नाटक महाराष्ट्रात 101 केशी वाढून आंकडो हाताभायर वचपाक लागला. टॉपार आशिल्ल्या कर्नाटकात 199 केशी जाल्यात. केरळ दुसरे सुवातेर, थंय 148 केशी. महाराष्ट्रात 139 केशी जाल्यात. गोंय 47 केशी सयत 4थ्या सुवातेर आसा. गुजरातांतूय केशी नियंत्रणात, थंय 36 केशी. आंध्र प्रदेश आनी राजस्थानात दरेकी 30 केशी. तामिळनाडूत 26 केशी जाल्यार दिल्लीत 21 केशी आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांज जुजे दी आरियल पाद्रेबाटांत फुलरतिना फेर्नांडीस म्हणटा तिचो खून.
मायना कुडतरे पुलिसेन मारियो ऑलिवेर म्हणटा ताका 5 वरां भितर धरलो. प्रॉपर्टी वेल्यान वाद चडार पडलो. मारियोन फुलरतीनाक सुरो मारलो. मदीं पडिल्लो जुबेन जखमी. बोवाळ पडले उपरांत मारियो फुजो फुलरतीना हॉस्पिटलांत सोंपलें. मजगतीं कळंगुटे के आवयन 4 वर्सांच्या चल्याक मारलो म्हणून केस. 7 जुजे दी आरियल पाद्री भाटात फुलरतीना फेर्नांडीस हे बायलेचो खून जालो. खुन्याक धरलो. एसआय पाद्रीगट हांगासर एक खुनी हल्लो जालो. बायल फुलरतीना फर्नांडीस आणि दुसरो जुबेन ऑलिवेरा म्हणून दोगांय इंजर्ड असले. ते दोगांक साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केले. मागीर दोतोरान फुलरतीना फर्नांडीस हे डेड म्हणून डिक्लेअर केले. मागीर पुलिसांनी 6 वरां भितर मारियो ऑलिवेरा आसा ताका अरेस्ट केले लोकेशनाचे हेजेर. पुलिसांच्या सांगण्यानुसार ही त्यांची डिस्प्यूट खूप दिवसांसून चालू असली. प्रॉपर्टी डिस्प्यूट असले. त्या डिस्प्यूटांतल्यान हो मर्डर जाला अशें पुलिसांनी सांगला. कांदोळे हॉटेलात एके बायलेन तिच्या 4 वर्सांच्या चलयेचो खून केलो. तिका चित्रदुर्गात धरली. वो आई मतलब कि राकेश लेकर 12 बजे चला गया टैक्सी वाले. 10 बजे मतलब कि 7 तारीख को 7 तारीख को रात के 10 बजे आई थी. 10 बजे फिर मतलब कि 12 बजे कल गई थी. कल 12 बजे 2 दिन रही इधर. वो अकेली थी यहाँ पे. उसके साथ बेटी नहीं थी. वो बेटी थी, छोटा था. हाँ, तो आते वक्त थी वो बेटी, जाते वक्त नहीं थी. जाते थी. आपल्याच भुरग्याक रुमान मारले आणि बॅगान घालून हांगाच्यान पसार जाली. आयज सकाळी जो रूम बॉय आसा तेणे दार नॉक केले. काय रिस्पॉन्स करना म्हणून त्याने दुसरी चावी हाडून रूम ओपन केल्यार तेका भितून सगळे रक्ताचे दाग दिसले म्हणून तेणे त्याच्या मॅनेजराक सांगले. मागीर मॅनेजरान पुलिसेक सांगतकूर इन्फॉर्म करतकूर पुलीस रोखडेच घटनास्थळी दाखल जाले. ही सगळी इन्व्हेस्टिगेशन करतकूर पुलिसाक कळिल्लें आसा की भुरग्याक मारून उडयल्लें आसा आणि सोमतेच पुलिसांनी स्टिंग ऑपरेशन करून ती बायल महाराष्ट्र हांगासर वयताली. तिका थंय धरिल्लें आसा आणि भुरग्याक खंय तरी उडयल्लो अशें आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील आणि सौरव शिरोडकार. पर्वरे फ्लायओव्हराचें काम सुरू करचे पयलीं आज सावन सप्तकभर ट्रॅफिक डायव्हर्जनाची ट्रायल सुरू. SP ट्रॅफिक अक्षत कौशल मिडिया कडेन उलयलो. हेवी गाडयो बांद्या सावन दोडा मार्ग वटेन डायवर्ट. फक्त पेट्रोल आणि भाजयेच्यो गाडयो नित्याच्या मार्गान येतल्यो. ट्रॅफिक जॅम जावंक जायना म्हूण पर्वरे सावन सर्वीस रोड कनेक्टिंग रोडा कडेन ट्रॅफिक डायवर्ट. पोरवरे पे एक ब्रिज का काम शुरू होने वाला है, जिस ब्रिज को NHAI बनाने जा रही है और भी स्टेट की एजेंसीज भी उसके अंदर NHAI का सहयोग कर रहे हैं. तो एक एज एन एक्सपेरिमेंट बेसिस, क्योंकि एक संभावना है, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट देयर वुड बी लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन टू नॉर्मल फ्लो ऑफ ट्रैफिक ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज. तो वी हैव हमने कई ऑल्टरनेट्स पे हम काम कर रहे हैं जिससे कि जो गोवा के रेजिडेंट्स हैं और टूरिस्ट हैं उनको मिनिमम इनकन्वीनियंस हो. So as an experiment, we had requested Collector North Goa to issue certain instructions, and the collector has willingly agreed to issue those orders. और starting आज से हमने शुरू किया है. 1 हफ्ते के लिए we are doing a drive wherein we are diverting the heavy vehicles. जो heavy vehicles हैं जो गोवा के अंदर नॉन एसेंशियल आइटम्स या तो लेके आ रही हैं और दे आर क्रॉसिंग जस्ट पासिंग गोवा टू गो टू सम अदर स्टेट, उनको हम डाइवर्ट कर रहे हैं बांदा से. पत्र प्रिपरेशंस चल रही हैं उसके अंदर. PWD के साथ भी ऑल्टरनेट रोड्स पे काम किया जा रहा है. कुछ रोड्स की वाइडनिंग पे भी काम जारी है. हमसे जो भी इनपुट लिए जाते हैं वी आर कॉन्स्टेंटली गिविंग दी सिविक डिपार्टमेंट्स. जो भी एसेंशियल सामान लेके ट्रक्स आ रहे हैं, एम्बुलेंसेज हो या पेट्रोलियम आइटम्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो या फिर पेरिशेबल आइटम्स हो, उनको किसी भी हाल में रोका नहीं जाएगा. उनको फ्री एक्सेस दिया जाएगा. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाच्या फंडा खातीर अर्जाचेर निर्णय घेवपाचे प्रक्रियेची म्हायती 3 सप्तकां भितर एफिडेविटार दियात म्हूण हायकोर्टान सरकाराक सांगलां. ह्या फंडाचें सरकारी ट्रेजरी कडेन कांयच देणें घेणें ना. राज्य सरकार ह्या फंडाचो फक्त ट्रस्टी. हो फंड पारदर्शक पद्दतीन आनी वेवस्थीत वापरूंक जाय म्हूण कोर्टाचें निरीक्षण.
see the District Mineral Foundation, there was a petition which was a PIL. One thing is as far as operation of the website, that was one issue that was there. The court felt that there has to be more details which have to be put up on the website. In principle, we have not disputed that. We will find out what improvements we can make on the website. The second issue was as regard the procedure to be followed by this DMF, and how, in what manner these applications have to be decided, how much time has to be taken for deciding this application, what type of cases or applications should be considered and what cases should not be accepted. Those are the issues which the court has told us to file an affidavit and explain as to what is the procedure that is going to be followed. The third thing that the court has said is about setting up of some secretariat, in the sense that appointments of some officers to manage the affairs of this fund. So that is what the government is supposed to consider, and we will consider it. The fourth thing is about some of the approvals which were granted in the meeting, on what basis and what criteria, and in terms of which rules or the eligibility such approvals are granted. They are supposed to be explained by us. We will file an affidavit and explain it to the court. The matter is kept after 5 weeks, because 3 weeks have been granted to us to file an affidavit. Goa Foundation has been permitted to file a rejoinder after 2 weeks. आयच्या युगांत सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीक मोठें म्हत्व. भुरग्यां मदीं विज्ञान आनी गणितांत ओड तयार जावंक जाय, मुख्यमंत्री उलयला. गोंयच्या पयल्या स्टेम लॅबाचें सांखळे हावसिंग बोर्डांतले शाळेंत उक्तावण जालें. सांखळे कॉलेजींत नवे स्कील डेव्हलपमेंट लायब्ररीचेंय उक्तावण जालां. पुराय गोंयांत खंयच्याच शाळेंत अशा पद्दतीचो लॅब तुमकां पळोवपाक STEM is ES for science, E for the engineering, T for the technology, and maths, M for the maths. STEM, STEM lab, म्हणजे सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनियरींग आनी मॅथ्स हो लॅब आमी हांगासर एस्टाब्लीश करता आसतना भुरग्यांच्या तकलेंत कंटिन्युअसली सायन्स सब्जेक्ट वचपाक जाय, टेक्नॉलॉजी आनी इनोवेशन तांकां कंटिन्युअसली कळपाक जाय, इंजिनियरिंगा कडेन ती एट्रॅक्ट जावपाक जाय, आनी मॅथमॅटिक्स हो तांच्या आवडीचो सब्जेक्ट जावपाक जाय. हाजो फाटलो इतकोच इंट्रस्ट आसा, कारण हांव पुराय जेन्ना सगळ्या हायस्कुलांनी भोंवून पळयता तेन्ना सगळ्याच भुरगीं 2 सब्जेक्टाक चड भियेता, इट इज द सायन्स एंड मॅथ्स. आनी त्या खातीर ताका नर्सींग जावपाचें आसलें, वचपाचें आसा, बट तें म्हणटा म्हाका सायन्स घेवपाचें ना. सायन्स घेयना जाल्यार तूं नर्सींग केन्ना जावचें ना. आमकां आज टेक्नॉलॉजी आनी इनोवेशन हाची गरज आसा. सायन्स आनी मॅथ्स हो सगळ्या भुरग्यांक सब्जेक्ट आवडपाक जाय. हांव अशें म्हणना आर्ट्स आनी कॉमर्स हे दुय्यम स्थान अशें न्ही, बट तरी सुद्दां जो पर्यंत भुरग्यांक मॅथमॅटिक्साची आनी सायन्साची आवड जावची ना तो पर्यंत फुडलें सर्वायवल ना. आनी ती आवड आमकां पयलीं ते चवथी ह्या विशयाचेर तांकां क्रिएट करपाक जाय. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.